said that alliance will be decided in center. ते अजूनही त्याच म्हणतात की alliance will be decided by center, and you had gone to Delhi last time with Vijay Sardesai. So you all are going to go to Delhi or meet their party. लोकल म्हणटा ते पहिले सिटींग जावपाक जाय लोकल लायक देर आर लॉट ऑफ लायक मायंडेड पार्टीज आर देर म्हणजे लायक गोवा फॉरवर्ड काँग्रेस म्हणजे हिंगा आमचे मदें एज अ डिस्कशन पयलें जावपाक जाय हांवें आमच्या काँग्रेसाच्या लेजिस्लेटिव्ह लिडर आहा वो प्रेसिडेंट आहा त्या कडेन उलयलें काँग्रेसाचे की जाता ती पयली सुरवात आमची बसपाची जावपाक जाय बसपा जाय आमी सगळे बराबर आनी हें तर जालें आनी अंडरस्टँडींग जालें बरें एकदम बरें देन वी कॅन गिव अ रिपोर्ट टू आवर हाय कमांड लायक तांचोय काँग्रेस आहा तसो आमचोय आहा नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी लिडर ह्या सी आमची म्हणटा ती एक नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी इज अ नॅशनल पार्टी काँग्रेसाची आमकां म्हणटा तो कितें आसता जे नॅशनल पार्टी म्हणटकच आमकां आमचे लिडर लागता सो तेंची परवानगी घेवन आमी मुखार वयचें पडटा सो कितें आसता हेच आमी आमच्या काँग्रेसाकूय देखून आमी सांगलें की जाता जाल्यार ते भाशेन हें जावचें म्हणून आतां चोवया फाटली 5 म्हयने आहा विदीन दीस मंथ हें सगळें अंडरस्टँडींग जावपाक जाय आसलें आनी म्हाका दिसता चड करून जातलें कित्याक काँग्रेसाकूय तेच भाशेन जालो जाय लायक गोवा फॉरवर्डाक जालो जाय आनी हें जावपा म्हणटा तें आमकां होच टायम इट्स सारको म्हणटा क्रुशियल टायम रिसेंटली किरीट चोडणकर जेन्ना प्रेस एड्रेस करतना म्हटलेलें की जे काँग्रेस सोडून बीजेपीन गेल्या तांकां जे कोण घेतले अलायन्स करतले आमी जेच्या कडून अलायन्स करता तेंच्यानी घेवपाक जायना नाल्यार आमी अलायन्स करचे ना आनी तेंची पार्टी धोरण आहा तेचेर तुमी कितें सांगूंक सोदतात वय 100% जो गिरीशान तो काँग्रेसाचो प्रेसिडेंटान जरी तर आयज ते म्हणलां जाल्यार बरेंच तांकां तें दुखलां लायक काँग्रेसाक दुखलां आसतलें कित्याक ते MLA काँग्रेसाचेर जिखून येयल्ले आनी ते जिखून येयले ते गेले हांव गिरीशा कडेन आनी तसोच बाब दिगंबर कामत हो लेजिस्लेटिव्ह लिडर हाजे लागीं हांव मागता म्हणजे कितें आहा जाणा जेन्ना क्रॉस टेबल बसले एक मेजार बसले आनी आमचे मदें कितें डिस्कशन जालें तेन्ना आमकां एक हें आहा म्हणजे एक अधिकारी आहा बाबा सी यू आर माय लायक पार्टनर्स वी आर गोइंग टू अलायन्स विथ ऑल दीस इन फ्युचर लायक 2022 आमी अलायन्स जाता आमी बराबर वचपाक कोत्ता आनी तेन्ना अलायन्साचें कितें तर कोणें कायदो मोडलो जाल्यार तें एक चुकीचें पूण हांव कितें म्हणटा बोगोर हांव हेंच म्हणटा जेन्ना बदल आमी बराबर एक टेबलाचेर आमी बसना एक बराबर बसना आसतना आमी उलयता जाल्यार कोणाकूय दुसरे पार्टीचे उलोवपाचो अधिकारी ना ही माझी नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी इज अ नॅशनल पार्टी आतां काँग्रेस पार्टी तेंची काँग्रेस पार्टी पूण फायनली जरी तर जेन्ना आमी तर टेबलाचेर बसना तेन्ना बदल देखून आमकां कितें प्रॉब्लेम हो असोच जातलो तूं तेका घेयनाका तूं हेका घ्या तूं ते कडेन उलयनाका तेका भितर घेयनाका सो हे भाशेन जातालें तेकाच लागून हे कुफुसांव हे आमच्या मदें जावपा नाका म्हणून आमी जाय बराबर बसलोले आनी आमचे मदें कितें अंडरस्टँडींग जाल्लें कित्याक हे अंडरस्टँडींग जेन्ना जावन आमकां हे अंडरस्टँडींग जालें जाल्यार सगळ्यांक बरें पडटलें इन फ्युचर 2022 इलेक्शन जेन्ना येता तेन्ना आमकां हें बरें पडटलें हांवें म्हजी नॅशनलिस्ट पार्टी जे 2022 इलेक्शन वचपा रेडी रावपा जाय म्हणून तुका दिसना हांव म्हजी नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी NCP हांव म्हजी तयारी कोत्ता पूण जरी तर आमी एकठांय बसले जाल्यार तेन्ना आमचे जे कायदे एकठांय बसून जे कायदे वो कितें आहा ते हांव पाडटा न्हू पूण म्हाका पयलें कितें आसता जेन्ना आमी बराबर बसना तेन्ना आमकां तुमकां सांगनाका न्हू आमकां हेका घेवचो न्हू तेका घेवचो न्हू बरें आयज म्हज्यान काँग्रेसाक सांगूंक शकता ना बाबा तूं ताका घेयनाका तो मनीस आमचो दुश्मन तो मनीस आमच्या पार्टीन बरो दिसना हे म्हज्यान ताका काँग्रेसाक सांगूंक जाता वो कोणाकूय सांगूंक जाता वो विजयक सांगूंक जाता गोवा फॉरवर्डाक सांगूंक जाता ना
जेन्ना आमी सगळे एक टेबलाचेर बसता आनी आमचो हे आमी दवरता कंडिशन आमचे दवरता ते कंडिशन फिलफूल करपा जाय आनी कायदो आमकां जे अलायन्स पार्टनराक जे हुंयचे कायदे फिलफूल करपाचे ते आमी मानून घेवपा जाय.